गोंयांत आमचे कितलेशेच लिडर आशिल्ले, ज्या लिडरांनी गोंया खातीर सॅक्रिफायस केला, गोंयच्या लिबरेशना खातीर झगडल्या, गोंयच्या स्टेट आमची गोवा सेपरेट दवरची म्हणून ओपिनियन पोला खातीर झगडल्या. तेजे नंतर गोंय उरची म्हणून तेजे नंतरूय लोक झगडलेले आसात. अशे कितलेशेच लिडर आसात. आमकां हो प्रश्न पडटा, ह्या सगळ्या लिडरांक सायडीक दवरून सावरकर हो फक्त RSS आयडियोलॉजीक सपोर्ट करता आणि तो त्या हिंदुत्व आयडियोलॉजीचे आसा म्हणून त्याचो फोटो लावप, हो म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनीक, गोंयचे सगळे आमचे पॉलिटिकल जितले लिडर्स ज्यांनी गोंयचे खातीर झगडल्या त्यांचा सगळ्यांचो अपमान. इट इज इन्सल्ट टू ऑल दोज गोवन सन्स who has fought, who stood by Goa in difficult times. यांनी गोंयची अस्मिताय जागोवन दवरपाक काम केलें, गोवा पोर्चुगेजांकडल्यान लिबरेट करपाक काम केलें. असले कितलेशेच आमचे गोंयचे सुपुत्र जेणी आपलो त्याग केल्लो आसा, जेणी काम केल्लो आसा, ओपिनियन पोला काम केल्याचे कितलेशेच लिडर गोंयचे आसा. त्या गोंयच्या सगळ्या पुत्रांचो हो अपमान आसा, हो गोंयच्या सगळ्या नागरिकांचो अपमान आसा.